नमस्कार. जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आम्ही आयल्या मळ्यात. जरा हटके या कार्यक्रमाच्या निमतान आम्ही गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवतात. केन्ना आमी गांवांत वतात, केन्ना आमचो भाग आमी शारांत शूट करता. जेन्ना आमी गांवांत वतात तेन्ना आमी खुबदां अशी आमकां वयस्कर बायलां मेळटात, म्हणजे आई म्हणा, मावशी म्हणा, आजी म्हणा, आमच्यो अश्यो आमकां बायलां मेळटा जी उत्स्फूर्तपणे ह्या कार्यक्रमान वांटेकार जातात. खास करून जेन्ना आमी डान्स रावंड घेता तेन्ना अशी ही बायलां, अशी आमची ही सगळ्यो आज्यो ह्या रावंडाक वांटेकार जाता आनी खरें तांची उमेद पळोवन इतली मजा येता आनी खरेंच अशें दिसता की ती परत एक फावटी आपले भुरगेपण उमेदीन जगूंक सोदतात. तांच्या मदीं खुबश्यो इच्छा आसात ज्यो त्यो ह्याच कार्यक्रमाच्या निमतान भायर काडटात. जेन्ना आमी शारांत वता तेन्ना अशें दिसून येता की आमचे गांवांतली भयणी आनी आमच्या शारांतल्या भयण्यां मदीं थोडो फरक आसाच, पण खरें म्हळ्यार तांचो उत्साह जर पळोवपाक गेल्यार तांचो उत्साह खरेंच खूब 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 आसता आनी तांचो उत्साह आमकां आमचो कार्यक्रम आनीक बरो करपाक आमकां आनीक प्रोत्साहीत करता. चला तर आजचो भाग घेवया, पळोवया की आजच्या भागान आमच्यो ह्यो मळ्यांतल्यो भयणी तुमकां कितलो एंटरटेन करतात. चला तर. म्हजें नांव जानवी शिवप्रसाद सिनाय लोटलेकर आनी हांव मळ्यांतल्यान उलयतां आनी आमी मळ्यांतली सगळ्या बायलांक तर्फे हांव सारिका शिरोडकर हांचे खूब खूब आभार मानता की त्यांनी आयज हो गेम हांगासर करपाचो चिंतलो. आनी तशेंच हांव प्रुडंट मिडिया आनी जरा हटके ह्या प्रोग्रामाचे सुद्दां खूब खूब आभार मानता की आयज आमचे सगळ्या बायलांक एक चान्स मेळ्ळो घरा भायर येवन कितें तरी बरें खेळोन मजा कशी करपाची. हांव आमच्या मळ्यांतले कॉर्पोरेटर मनीषा हांकां विनंती करता की तांच्यांनी येवन सारिका शिरोडकर हांकां बुके दिवन तेजो स्वागत करचो. निहारिकाक सांगता की तेणीन आमच्या कॉर्पोरेटराक येवन बुके दिवन तेचो स्वागत करचें. तशेंच हांव प्रुडंट मिडिया कडेन मागता तेंचें स्वागत करचें. सुंदर अशा फुलांनी सुंदर अशें स्वागत जाल्लें आसा आमचें. तशेंच तुमचें सगळ्यांचें परत एक फावटी स्वागत. आयच्या भागाक आमी सुरवात करता आनी आजचो भाग तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की आमी पयलीं सांगलां की आजचो भाग आमी मळ्यान हांगा खेळटा आनी मळ्यांतल्यो बायलो तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की सारक्यो एक्टीव अश्यो आसतात आनी सतत कितें ना कितें करीत आसतात, कसल्यो ना कसल्यो तेंच्यो एक्टिविटी चालूच आसता. तशीच आज ती सगळ्यांना वेळान वेळ काडून आजच्या भागाक आयल्यात. पळोवया की ती आज तुमकां कितले एंटरटेन करता आनी स्वताय कितली एंटरटेन जातात ती आजच्या भागातल्या पयल्या रावंडाक, म्हणजेच आमच्या फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी फुगोट्याचो रावंड आमचो कितलो इंट्रस्टींग जातलो पळोवया, प्रायजां कोण व्हरतलो पळोवया आनी उत्तरां कशी कोण दिता पळोवया. सो आमी आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटांक, म्हणजेच आमच्या पयल्या 5 पार्टिसिपंटांक हांगासर दाखोवया. ताळयो मारून स्वागत करा आमच्या पयल्या 5 पार्टिसिपंटाचें. आमच्या पहिल्या रावंडाची, फुगोट्या रावंडाची 5 पार्टिसिपंट म्हजे बरोबर आसा. नाव सांगा. रेशा पेडणेकर. रेशा कितें करता? हाऊस वायफ. बरें, तुज्या बद्दल एक स्ट्रॉंग पॉयंट सांग तुजो आनी एक तुजो वीक पॉयंट सांग. कितें तो तुका कितें तुजो एकदम स्ट्रॉंग पॉयंट खंयचो? कितें प्रसंग गेल्यार हांव ताका अशें हे भियाना फेस करूंक शकता हांव अशें. आनी एक वीक पॉयंट तुजो? वीक पॉयंट म्हटल्यार अशें म्हाका फुडें कितें म्हटल्यार म्हाका रोखडें सट्ट जाता. आमकां बायलांक रोखडें सट्टात हरशीं. आमी जितली स्ट्रॉंग आसा तितली आमी इमोशनली आसतात. अश्विनी चोडणकर. अश्विनी तूं कितें करता? कामाक वयता. खंय वता कामाक? महालक्ष्मी. ओके, तुजो एक स्ट्रॉंग पॉयंट सांग आनी तुजो एक वीक पॉयंट. खोटी उलयलेली खूब राग येता. खोटी उलयता म्हणजे सदांच खरें उलयता. ओके, आनी अशें न्ही पूण हां, म्हणजे खरें अशें उलयना केन्ना केन्ना ते. आनी वीक पॉयंट तुजो खंयचो कसो तुका दिसता? काय वीक पॉयंट ना? वीक पॉयंट आसा पण चिंतून येना सद्या. आशा पालेकर. आशा, तूं कितें करता? क्रॅश आसा बेबी. ओके, खंय? मळ्यान. म्हजें नांव प्रणाली नायक. तूं कितें करता? हांव हायफ वायफ. बरें, तुज्या बद्दल सांग. तुका कितें आवडटा करपाक? रांदपाक खूब आवडटा. रांदपाक आवडटा. मनीषा फट्टे, अंगणवाडी वर्कर आनी 9 ते 12:30 पासून हांव अंगणवाडीन सगळे भुरग्यांक बी हें करता. ओके, अशें सांजचे कितें टायम आसले अशें सोशल वर्क कितें कोणाचें काम आसा कितें जाल्यार खंयी अशें प्रोग्रामाक बी आपणे म्हाका अशी उमेद हांव खंयी वयता. ओके, म्हणजे प्रोग्रामांनी पार्टिसिपेट करपाक आवडटा आनी सोशल वर्काची आवड आसा. ओके, ही जाली आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली. आमचो पयलो रावंड जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड. आनी फुगोट्यो म्हणल्यार केन्ना पयल्या कशी आमची बायलां भिल्यान ती पळोवनूच कळटा की सामकी ती म्हणटा आपल्याक आनी काय विचारू नाका खंय आनी. पण ऑब्वियसली प्रश्न तुका विचारतलीच आमी, उत्तर येतालें तुवें दिवपाक जाय उत्तर. ओके, आमचो पयलो प्रश्न आसा, गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कोण? त्या मनान म्हणटा कितें खबर आसा, आवत याद येना आतां न्ही, खबर आसली ती काडची. बरें, तांकां उत्तर येना. तुमच्या पैकी कोणाक उत्तर येता? गोविंद गावडे. उत्तर गोविंद गावडे. सारकें आसा, मोठ्यान ताळयो जावनी. फुडलो प्रश्न, पिक्चरां सगळीं जाणां पळयतात?
पळयतात आता तरी तोंड उक्ते जालें मातशें ओके हो डायलॉग आसा एक पिक्चरांतलो हो पिक्चरांतलो खंयच्या तो सांगपाचो तुमी खंयच्या मुवींतलो तो ओके मैं अपनी फेवरेट हूँ हो आयकला आसतलो फेमस मुवी मैं अपनी फेवरेट हूँ आयकला ओके तांकां येना तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा तुमकां खबर आसा गो पिक्चरां पळयना हां मागीर तुका जॉब वी मेट सारखें उत्तर मोठ्यान ताळयो जावनी परत एक फावटी फुगोटी आमच्या ऑडियन्सान फुटला आणि संयमी एका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन फुडलो प्रश्न ही एक म्हण आसा ऑब्वियसली अर्दे हांव सांगतलें अर्दे तुमकां कंप्लीट करपाक जाय शीता वरवीं फुडले तुमी सांगपाक जाय तुमकां येता रॉंग स्वर्ग गाठलो ते सुता वरवीं सरळ घातले ओके कोणाक येता शीता वरवीं भाताची परीक्षा शीता वरवीं भाताची परीक्षा सारखे उत्तर मोठ्यान ताळयो जावनी परत एक फावटी फुगोटी आमच्या ऑडियन्सान फुटल्या आमची फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि लक्ष्मी फट्टेगांवकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू फुडलो प्रश्न IPL चल्ला सगळ्यांक खबर आसा घरान बोवाळ चल्ला तो IPL चे फूल फॉर्म कितें येता जाल्यार ताळी मारा तुमकां येना जाल्यार फाटल्यान ताळयो मारा IPL चे फूल फॉर्म आतां मोबायलाचेर पळोवन चॅक करूं नाका कोणाक खबर आसा ओके इंडियन प्रीमियर लीग मोठ्यान ताळयो जावनी उत्तर सारकें आसा आमची फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि मनीषा हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू शेवटचो प्रश्न सारको ऐकात एक तरी उत्तर दिया मागीर ऑडियन्सान ऐका छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी जीर्णोद्धार केल्ले सप्तकोटेश्वराचे देवूळ गोंयान खंय आसा क्लॅप हांगा मारल्या नारव्या उत्तर दिला नारव्या आणि उत्तर बरोबर आसा मनीषा फट्टे हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन सो आमचे 5 प्रश्न आशिल्ले 5वी प्रश्न आमी विचारले उत्तरां सगळी चडशी ऑडियन्सांतली आयली पण सगळ्यांनी हांगासर रावले मातशें टेन्शन दाखयलें ताका लागून सगळ्या मोठ्यान ताळयो जावनी फुगोट्यांचो रावंड आमचो सोंपला आमच्या विनरांक प्रायजां मेळ्ळा आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता जोडी तुजी म्हाजी आनी जोडयो आमच्यो तयार आसात आमचो हो रावंड खेळपाक सो जोडयो हांगा येयात ओळख करून घेवया आमच्या जोडींची अंबिका मोरजकर जीवन चोडणकर कोण ते सांगा मगो बरोबर कोण आयलो ते फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड्स कितली वर्सांनी वळखता 30 वर्ष झाली 30 वर्सां सांगा मगो फ्रेंडशिपी बद्दल फ्रेंड्स म्हणजे असे की आम्ही दोगांय जाणां खंय वचपाचें आसता कसलें काम आसलें म्हाका फोन करून कॉन्टॅक्ट करून सांगता एकमेकांच्या बरोबर खंय वतात कितें मिटींग आसता कसले महिला मंडळाची जावं आनी कसले सो अटेंड करतात सो आमी दोगांय एकमेका कॉन्टॅक्टान आसता सदांच आनी बेस्ट फ्रेंड्स व्हेरी नायस वंदना फातेरपेकर दीपा धुरी रिलेशन आम्ही दोघी फ्रेंड आहोत 15 वर्ष झाली आहे स्वामी समर्थ केंद्रातर्फे आमची मैत्री झाली आणि कशी टिकून दिला मैत्री आता तुमकां कितें दिसता कशी कित्या खातीर टिकल्या कशी अजुनी आमची मैत्री स्वामी समर्थात खातीर टिकली आसा आम्ही सेवा करतो सगळ्यांना ज्ञान देतो सेवा करा आणि मेवा मिळवा असं म्हणतो अरे वा मेधा पेडणेकर हांव आसा हाऊसवाईफ अमृता पेडणेकर हांव ब्युटिशन ओके कितें सांगतली तुमच्या बद्दल आता जावो जावो रायट हो जावं म्हणजे ही ब्युटिशन कितले वायट दिसले की एकामेकांक उलयतात अशें कांय ना आमच्यान आनी कितले प्रसंग येवो कितें उलोवना तरी आमी उलयतात आनी अशें झगडना ना फ्रेंड बरें आमचे जोडींची ओळख जाल्ली आसा शॉर्ट एंड स्वीट तांच्यांनी आपली ओळख दिल्या आनी हांगासर आमी फ्रेंड्स पळयता हांगासर आमी जावो जावो जी फ्रेंड्सा भशेन आसा अशें म्हणटा सो आमची तिनूय जोडी जी आसा तांचे बॉन्डिंग आमी पळयतली तांच्या बरोबर एक ल्हानसो गेम खेळटली आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले एंटीक मार्टोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटा कडल्यान 1000 रुपीजाचो फूड वाउचर सो ओके रेडी आसा तुमी खेळपाक येचो गेम
आमच्या पार्टिसिपंटाक आमी सेफ्टी पिन्स दिला आणि सेफ्टी पिनची तेंच्यांनी चेन करपाक जाय. ही चेन तेंच्यांनी अशी एकामेकाच्या हे एन्टेंगल करून होलान घालपाक जाय आणि सगळ्यांक व्हडली जी चेन करतली 1.5 मिनटाच्या टायमान ती जातली हे राऊंडची विनर. रेडी स्टार्ट. कशें जाता बटन क्लॅप बी करा तांकां मातशी. टाइम द्या. बारीक होला नसपाक जाय हा. 1 मिनिट कंप्लीट जाला. एका फाटी फायनल 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके यांचे एकूय ना हांगासर एकूय ना दिसता ना. 1 2 3 4 3 4 8 4 आणि 17. मोठ्यान ताळू दोन्ही त्यांच्या खातीर. दीपा आणि वंदना जाता आमच्या आयच्या भागातली रनर अप आणि तांकां मेळटा हो स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला कृष्णजय हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता निहारिका हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. मेधा आणि अमृता जाता जोडी तुजी माझी ह्या राऊंडची विनर आणि तांकां मेळटा एंटीक मार्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंटां कडल्यान 1000 रुपीजाचो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडले राऊंड आमी खेळटलीच पण आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. वेरणीच्या एंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो. भिवू नाका. जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळें जाले उपरांत अणभवात हो थरार भूतांचो. तुमच्या सप्तांत येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय दिसाची. भुरगीं जाणटीं सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो. चुकवू नाकात. पस्तावतले. याद आसूनी वेरणीच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज बेलगाम. Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natala Rauzo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298.
Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. खेळूया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि ह्या राउंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. कभी हा कभी ना हो राउंड खेळपाक आमच्या बरोबर म्हणजे पार्टिसिपंट्स रेडी आसा. नाव सांगा. मनीषा मणेरकर. मनीषा तुजो टाइम सुरू जाता आता. कितें करता. कॉर्पोरेटर हांव. कॉर्पोरेटर सो खूप जबाबदारी आसतली. आसा. कितें केला आज सध्या. कितें इम्प्रूव. सध्या वॉर्डान कामाक चालू आसा. डेव्हलपमेंट वर्क चालू आसा. पावसाचें काम सुरू केलें. केला. कितें केला सध्या. डिसिल्टिंग चालू आसा. आणि बायलां खातीर कितें करता. बायलां खातीर अजून तशें काय करू ना. करू ना. वंदना तुमचो टाइम सुरू जाता आता. वंदना फाती कोणे केल्या गो. ती देवळान दिल्या. देवळान गेल्ले कितें. 5 रुपये गेल्ले. 5 रुपये गेल्ले. कितें नवस बी आशिल्लो. ना आमची देवी ती. आमची देवी ओटी भरूंक गेली. ओके नाव म्हणले की दीपा तुजो टाइम सुरू जाता आता. दीपा कशी दिसता आज. बरें. गरमी खूप झाली न्ही. आमचे ऑडियन्स वयात पार्टिसिपंट बाबडे हय म्हणपाक नाका म्हणून सांगला. ही ताका प्रॉम्प्ट करतात हय म्हणून सांगपाक आणि त्याने कॉन्फिडेंटली हय म्हणले. ओके रोहिता तुझो टाइम सुरू जाता आता. रोहिता म्हाका तू खरेंच खूप कॉन्फिडंट दिसता. तू अशें घेता कितें कार्यक्रमांत भाग. घेता. आवड आसा. आवड आसा. गुलाब कोणाक म्हाका हाडला. म्हाका दिला आत्ता. कोणे दिला गो. निहारिका. फ्रेंड कितें तुजे. स्कुलांतले. स्कुलांतले आधी पासून वळखता. स्कुलांतले फ्रेंड. ओके तनुजा तुझा टाइम सुरू जाता आता. तनुजा म्हाका तुझे ब्लाउज बरे दिसले. रेडीमेड शिवला तो. तू शिवता. एक बायल शिवता. तुका येना शिवपाक. हांवें ट्राय करूं ना. ओके व्हॉलंटरी कोण येतली. कोणाक ट्राय करपाक जाय. ओके रेशा तुझा टाइम सुरू जाता आता. रेशा कितें करता. टेलरिंग. टेलरिंग तुवें शिवला कितें गो ब्लाउज तिजे. शिवता. तिजे तुवें शिवला. शिवूं ना. ओके जानवी तुझो टाइम सुरू जाता आता. जानवी तू खरेंच खूप बरें न्हेसला. न्हेसपाची आवड आसा कितें. खूब आसा. सदां तशेंच न्हेसता आनी भोंवता. केन्नाय. चाली मारपाक आवडटा. अशें चडशें ना. ओके रेखा तुमचो टाइम सुरू जाता आता. रेखा कितें करता तुमी. हाऊसवाईफ. काय करिना. करता स्वीट बी कितें करता. कसले स्वीट करता. चुरमो. आज हाडला कितें करून आमच्या खातीर. ना. ओके लक्ष्मी तुझो टाइम सुरू जाता आता. लक्ष्मी तुका पयलीं 2 प्रायजां मेळ्ळा न्ही. हा अनिशा तुझो टाइम सुरू जाता आता. अनिशा गळ्यान चेन बरी घातल्या मगो. आवडटा. खंयची हाडला. कोल्हापुरा. म्हाका दिसलें एक्झिबिशनाक बी वचना तूं लोक उत्सवाक बी. वयतले. आतां वतले. ओके जीवन तुझो टाइम सुरू जाता आता. जीवन कशी दिसता आज. बरें दिसता. वत लागले न्ही चड. वत लागले न्ही. अरे उलोवपाचें उगी रावप ना. डिस्क्वॉलिफाय लागले. कत्री हाडूंक नाशिल्ली. विसरले. कशें तर. खबर नाशिल्ली. अंबिका तुझो टाइम सुरू जाता आता. अंबिका खूप सिरियस कशें तू चड उलयना. हय हय हय. कॉन्फिडेंटली हय. तो हयूच म्हणपाक आयिल्ले स्पेशली हांगासर. म्हाका दिसता प्रायज कोणाक मेळपाचो ना आज. कोणाक दिसता की बरें खेळूं शकता येवं शकता हांगा. संयमी तुजो टाइम सुरू जाता आता. संयमी तुका आत्ता एक प्रायज मेळ्ळा सो तूं अशें कॉन्फिडेंटली फुडें आयला. ना 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 ना. निहारिका तू सारकें एक्टीव न्ही. उलय मुगो. ओके सपना तुजो टाइम सुरू जाता आता. सपना तुका लेट कित्याक जाली. म्हाका ऑर्डर आशिल्ली. तू ऑर्डर घेता. हय म्हणूंक ना तेणे ना म्हणूंक ना अशें म्हणूं शकना. म्हणलें तेणे पण आमी वडे खातली तेणे गेल्ले ते. कभी हा कभी ना हो राउंड कोणाकूच थ्रू करपाक जालो ना. सो हाजो प्रायज आमी कोणाकूच दिवं शकना. पण सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. खेळुया आयचो
फुडलो राऊंड जो आसता आमचो डान्स राऊंड. डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट सारकी रेडी आसा तुमकां एंटरटेन करपा खातीर आनी आपलो डान्स परफॉर्मन्स दाखोवपा खातीर. सो सगळ्यां खातीर ऑल द बेस्ट आनी मोठ्यान ताळयो. रेडी? कसलो परफॉर्मन्स शे सॉलिड सॉलिड. प्रश्नांचो राऊंड जमलो ना. कभी हा कभी ना जमले ना. जमलो तो बेस्ट डान्स. ओके विनर कोण ते आमी डिक्लेअर करतलीत पण म्हाका दिसता आमी आनी एक परफॉर्मन्स घेवया आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर. रेशा पेडणेकराक वता आयच्या भागातलो डान्स राऊंडचो 5th प्राइज जो स्पॉन्सर केला जयप्रकाश एंटरप्राइजेस हांच्यांनी आनी हांव रिक्वेस्ट करता मनीषा हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो. ओके दीपा दुरीक मेळटा 4th प्राइज आनी हो प्राइज स्पॉन्सर केला जयप्रकाश एंटरप्राइज हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता नेहारिकानी हो प्राइज दिवचो. 3rd प्राइज वता अनिता हेका आणि हो प्राइज स्पॉन्सर केला कृष्णजय हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता तुम्ही हो प्राइज दिवचो. ओके जानवी लोटलेकराक मेळटा हो 2nd प्राइज वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपयाचो हो पिझ्झा कुपन आणि हो तांकां कलेक्ट करपाक जाय बागा हांगासरले तेंच्या आउटलेटा कडल्यान. आणि खरेंच हो पिझ्झा खूप टेस्टी आसा सो मुद्दम हो पिझ्झा ट्राय करून पळयात. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. डान्स राऊंडचे विनर आता अनिशा शिरोडकर आणि तांकां मेळटा मेहंदी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके आमच्या बरोबर आनी एक डान्सरांचो ग्रूप आशिल्लो ही आमची माणकुली भुरगीं. सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो सोनी पयली. सगळ्यांनी खूप सुंदर डान्स केला पण विनर एकूच आसा. विनर आसा आमचे धाकटे बाय नाव सांग. काव्या पेडणेकराक हो प्राइज वता आणि हांव रिक्वेस्ट करता नेहारिकान हो प्राइज दिवचो. हो प्राइज स्पॉन्सर केला जयप्रकाश एंटरप्राइज हांच्यांनी. आयच्या भागातल्या शेवटच्या टप्प्यान पाविल्ली आसा म्हणजेच आमचो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा आणि ह्या राऊंडचे विनराक मेळटले ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लायर ऑफ ड्राय फ्रूट अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक सुंदरशे गिफ्ट. गेम आसा तसो आमी सगळ्यांक नंबर म्हणपाक लायतली 1 ते 12 पर्यंत. सो 1, 2, 3 जेन्ना म्हणटा तेन्ना पार्टिसिपंटाक क्लॅप करपाक जाय. सो जे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आसता ते येता नंबर तेन्ना तेंच्यांनी फक्त क्लॅप करप. जर चुकली जाल्यार ती पार्टिसिपंट आउट जातली. ओके 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. आउट 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 आउट. 1, 2, 4,
आउट 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 चक दे राऊंडचे सेकंड रनरअप आता लक्ष्मी नायक आणि ताका मेळटा एक स्पेशल गिफ्ट जो स्पॉन्सर केला जयप्रकाश एंटरप्राइज हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता मनीषा हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. तनुजा खांडेपारकर जाता आमच्या आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे फर्स्ट रनरअप आणि ताका मेळटा वी नीड पिझ्झा ह्या पिझ्झा आउटलेट कडल्यान 500 रुपयाचो हो पिझ्झा कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर आता अनिता सुल्लेकर आणि ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान हो स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. पणजे मळ्या हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जयप्रकाश एंटरप्रायजीस हांचे प्रोप्रायटर महेश कांदोळकर हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर खुबशीं प्रायजां स्पॉन्सर केली. तशेंच निहारिका जेणे आमकां हांगासर आमंत्रीत केले आणि चडांत चड देव बरें करूं ताका म्हणटा कित्याक सदांच बायलांक फुडें काडीत आसता. खरेंच निहारिका थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच हांगासरले कॉर्पोरेटर मनीषा हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जेंच्यांनी हांगासर सगळ्या बायलांक एकठांय हाडले. आणि तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडून आजच्या कार्यक्रमात भाग घेतलो आणि आजच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी मना काळजांतल्यान थँक्यू व्हेरी मच. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया. तोपर्यंत पळयत रावात जरा. प्रश्न खंयचे आसतले आणि प्रश्नांच्या रावंडाक आमचे नांव ना येवचें. ती वळून पडचे पयलीं बेगीन विचारूया प्रश्न तांकां. ए वत खूब येवपाक लागले रे. वत खूब येता रे. आमच्या बेतातल्या एटे कोणी रावा भाटान धरून. लक्ष्मी फटेक मातशें धर. मनीषा तुझो टाइम सुरू जाता. ये क्या हो रहा है. कोणाक प्राइज नाका दिसता. ओके म्हाका पळोवनी तरी कोणे कोणे डान्स केल्लो तो. सगळीं सकयल या भुरगीं सगळीं सकयल या. बोवाळ नाका फाटल्यान. 500 रुपीजाचो हो पिझ्झा कुपन. 500 ना 500 म्हणला रे. 5000 कितें म्हणटले.